मायमोगास येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. 10 राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेशातल्या 96 मतदारसंघांनी सोंपलो लोकसभा वेंचणुकेचो चौथो टप्पो. एकंदर मतदारांचो आंकडो 62% परस चड. वेस्ट बंगालात जाले सरासरी 75.66% मतदान. बेतोड्या उदकाचे हाल. दत्तगड विद्यानगरच्या लोकांनी घातलो बोळ. 2 दिसां भितर उदक आयले ना जाल्यार हाडटले घागर मोर्चा. उदका विभागाक थळाव्यांची शिटकावणी. शिवले उदकाचे हाल. पिवपाक न्हावपाक विकत हाडचे पडटा उदक. नळ आयले म्हण 15 वर्सां आदी पुरवल्ल्यो बांयो. आता हर घर नल पूण नो जल. कांय कडेन फुटल्या उदका पायपलायनी. उदकाचो चल्ला इबाड. थळावे फुरियोच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मॅरेथॉन 2024 लोकसभा वेंचणुकेचो चौथो टप्पो सोमारा 10 राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेशातल्या 96 मतदारसंघांनी सोंपलो. सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जाल्या उपरांत चौथ्या टप्प्या खातीर एकंदर मतदारांचो आंकडो 62% परस चड आसलो. जाल्यार वेस्ट बंगालात सरासरी 75.66% मतदारांचे मतदान जालां अशें वेंचणूक आयोगाच्या तात्पुरत्या आंकड्या प्रमाणे दिसून आयलां. या टप्प्यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बेंगाल आणि जम्मू काश्मीरात मतदान झाले. वेस्ट बेंगालात सगळ्यांत चड मतदानाचो आंकडो 75%. आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात 68% आणि झारखंडात 63% वयर मतदारांचे मतदान झाला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार ह्या हेर राज्यांनी 52 ते 57% मदी मध्यम मतदान झाले. जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगर मतदारसंघात सगळ्यात उणे मतदान म्हळ्यार 35.75% झाले. मुखेल राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांतल्यान तसेच अपक्षांनी 1700 परस चड उमेदवारांनी या 96 लोकसभेच्या जाग्यांचेर लढो दिलो, जे वट्ट 543 संसदीय मतदारसंघातल्यान सुमार 18% आसात. बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांनी आनीक 49 सुवातो मेळोवन आता 20 मे दिसा वेंचणुकेचो व्हडलो पंगड 5व्या टप्प्यात वचपाक लागला. सगळ्यात 543 मतदारसंघांनी निमणी मेजणी आणि निकाल 4 जून दिसा जाहीर जातले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेच्या चौथ्या टप्प्या वांगडाच आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातली विधानसभा वेंचणूक सोमारा सोंपली. खर प्रचारा उपरांत आंध्र प्रदेशात 68% आणि ओडिशात 63% मतदान झाले. वेंचणूक आयोगाच्या तात्पुरत्या आंकड्या प्रमाण हे दिसून आयला. आंध्र प्रदेशात सत्ताधारी YSRP काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला विरोधी इंडिया युती आणि भाजपा, TDP आणि जनसेना हांचो आस्पाव आशिल्लो NDA हांचे मदीं खर त्रिकोणी सर्त जाली. सगळ्यो 175 विधानसभा सुवात्यो आणि 25 लोकसभा मतदारसंघ हातान घेवपा खातीर आशिल्ले. पुलिवंदला सावन लढो दिवपी तेलंगणाचो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डीन YSRPच्या आरोपाचे फुडारपण करून विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी करपाचे उतर दिले. सध्याच्या सरकाराक सत्तेंतल्यान देंवोवपा खातीर विरोधी पक्षांनी कुप्पमान TDPचो मुखेली N चंद्रबाबू नायडू आणि पिठापुरमान जनसेनाचो पवन कल्याण हांका तेंको दिला. शेजारच्या ओडिशान सत्ताधारी बिजू जनता दलाक भाजपा आणि काँग्रेसी कडल्यान 4 लोकसभा जाग्या सयत 28 विधानसभा जाग्यांचेर खर झूज जाले. राज्यमंत्री, माजी नोकरशाय सारकिले जायते दिग्गज फुडारी मैदानात आशिल्ले. एकशे 47 वांगड्यांचे ओडिशा विधानसभेन भोवमत मेळोवपा खातीर साबार आदले मंत्री, आदले आमदार आणि सगळ्या मुखेल पक्षांतल्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी वेंचणूक लढयली. नवीन पटनायक हांच्या 2 दशकांची राजवट मोडून उडोवपाचो संद भाजपाकडेन आशिल्ली. खर सुरक्षेत 2 राज्यांतल्या 7300 मतदान केंद्रांचेर मतदान जाले. या दोट्टी वेंचणुकांनी उदरगती सावन कल्याणकारी येवजण्यो आणि भांडवल परतून वाटप या विशयांचेर सगळ्या वटांनी अपूर्व मतदार प्रसार मोहीम केली. लोकसभेच्या निकाला वांगडाच या महत्वाच्या राज्य वेंचणुकांनी मतांची मेजणी 4 जून दिसा जाता. देखून सध्याची सरकारा सत्ता तिगोवन दवरतली काय नव्या युतींक सत्ता हातान घेवपाची वाट मेकळी जातली हे निकालांतल्यान थारतले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि मनीषा जाधव. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 2 दिसां भितर बेतोडच्या सरकारी नळांतल्यान उदक व्हांवलें ना जाल्यार दांग फोंडेच्या PWD अधिकाऱ्यांक घागर मोर्चाक तोंड दिवचें पडटलें. दत्तगड विद्यानगरच्या लोकांनी आयज बोळ घातलो. हर घर नल हर घर जलच्या घोषणा काळात मे म्हयन्यात 15 दीस नळ सुकिल्ल्यान लोक खुबळ्ळा. बेतोड्या उदकाचे संकश्ट आयला. 15-20 दीस जाले नळ सुकल्यात. तिडकल्ल्या थळाव्या लोकांनी अधिकाऱ्यांचो फोग काढलो. पिवपाक न्हावपाक संडासाक कित्याकच उदक ना. सरकार पोकळ घोशणाबाजी आयकपाक मेळटा. प्रत्यक्षात 15-15 दीस उदकाचे हाल चल्ल्यात. 15 दीस झाले आमकां उदक ना त्या खातीर आमी येयला हांगा खंयच्या भागान दत्तगड वैद्यनगरान आणि काजरवाडा बाकीच्या आमच्या त्या सायडीक कितें जाला तें आमकां खबर ना पूण उदक ना. वैद्यनगरान काजरवाडा दुमेमा तर दत्तगड आसा. आयज आमकां जर उदक जर येवना जाल्यार आमी फाल्यां परत मोर्चा घेवन येतलो. सगळे तोप बीप कितें आसा ते सगळे घागर मोर्चा. हय कितें जालां केन्ना येताले मग रेग्युलर येताले रेग्युलर आमकां येताले. आतां 15 दीस जाली अजिबात उदक येयना. टँकर बीन कांय धाडना. टँकर येता पण टँकर कितले लोक आसा की टँकर पावना. अजिबात टँकर पावना. आनी बोरवेल कितें आशिल्लें म्हणटाले न्ही तुमकां. बोरवेलीचे आसा ते बोरवेल आनी खंय सोडला तुमकां पावना उदक. आमकां अजिबात उदक पावना. प्रेशरूय कमी येता. प्रेशरूच येयना. प्रेशर कमी न्हू प्रेशरूच ना. 15 दीस जाला. कितली लोकां अफेक्ट जाता. कितली घरां आसतलीं घरां सादारण एक आसतली 600-700 घरां आसतली. ओके. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. बायना आणि नळय नात. हर घर जलच्या काळात शिवोले लोकांचेर विकतें उदक हाडपाची पाळी आयल्या. हाचोच अर्थ शिवोले समस्येचें उदक नाकात तोंडात पावला म्हणपाक हरकत ना. लयराय देवीचें वास्तव्य ज्या गोंयांत आसा त्याच गोंयांत विकतें उदक हाडपाची पाळी येता ही लजेची गजाल. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. Main is water for the houses. We suffer. We have children. तेंचे टायमार जांक जाय सगळें वचपाक करून because of water आमकां सगळ्याक we have to sacrifice so many things due to water. सो आता एक जेन्ना खणपाक हांगा चालू केलें तेन्नाच्यान प्रॉब्लेम जाता. Yeah, पयलीं येतालें उदक. पयलीं येतालें. that was I was okay. येतालें ना न्हू. at least म्हाजी स्टोर भरतालो खंय but now no. म्हाका टँकरूच हाडचो पडटा मागीर. Because I don't know, everywhere there are constructions going on. I don't know, water supply lagon, divided water. Due to that, we are getting less water in the houses now. पहिले आमकां जायना आसलेलें since these big मोठे projects. आमकां उदकाक प्रॉब्लेम एकदम जाला सारको. नळ घातलेल्या उदीकूच बरें येना आमकां. पयलीं येतालें. घातलेल्याकूच येना. पयलीं घातलेल्यान 2-3 दीस बरें येयलें. मागीर येता परत वयता मातसो येता. आनी ह्या सांग 2 दिसांक आतां येयला मातशें. ह्या 2 दिसांक आतां येयला. उदीकूच येना आमकां. सो तुमी मागीर खंयचें उदक यूज करता. बांयो ना आमकां हय. मागीर हाडटा सकयले बीन कोणाचे बाबडे सकयले बीन. आतां वयर चडा नागा कितें जाय ना न्हू कोण जाणा. येना उदीक. सो टँकराचे हाडटा. टँकर बी येता. ते आमकां गांवांत ना. थोड्यांक गावता थोड्यांक गावाना टँकर. शिवोले घोलान म्हणटा थंय ह्या लोकांक कितलेशेच दीस जाले उदक ना. 10 वर्सां पयलींचो हो तेंचो प्रश्न अजून मेरेन सुटावो जायना. हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब फावटी कंप्लेनी दिल्यो पूण जे प्रश्न जो आहा तेंचो अजून सुटावो जावना. आयज आमी पळयतात की उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. उदक ना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. पिवपाक उदक जाय. सकाळीं उठल्या बरोबर न्हावपाक तोंड धुवपाक उदक जाय. पूण हांगासरल्या लोकांक हे उदक जे आसा भायले विकते घेवचें पडटा. टँकराचें उदक ते आपले स्वताचे पयशे काडून उदक हाडटा. आयज आमी पळयतात की प्रत्येकाच्या लोकांनी नळ आसा पूण ह्या नळांतल्यान उदक येना. पयलीं जे लोक आसा लोक बांयचेर वयताले थंयच्यान उदक काडटाले पूण आयज लोकांच्या घरांनी नळ आसून सुद्दां नळांतल्यान लोकांक उदक येना. खंय तरी आयज ह्या वाठाराचो आमदार आसा जो कोण पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर लक्ष दिवन जे उदक ह्या लोकांगेर येयना ते उदक आयज बेगीनच्या बेगीन ह्या लोकां कडेन पावोवपाची गरज आसा. उदीक आमकां सारकें एक दीस येता मुगो आनी 4 दीस उदीकूच ना. आनी आमी मागीर मुगो उदकाक सारकी तकता आनी आमची हालत जाता सारकी उदकाक जाणा मुगो. आनी आमी कोणा गेले पिवपाक उदीक हाडटा आनी कितें करता आनी अशें करून आमी काडटा. आमकां कांय बांय ना कांय ना. आदी कितें आसतालें न्हू बांय बी. आतां ह्या नळाचेच रावता न्हू. म्हणजे ते सारकें आमकां सोडिना. 8 दीस उदीक ना जाल्यार राव येता. मागीर इकते हाडटा खंयच्या उदकाचो टँकर हाडटा पयशे मोडून आनी कितें. पूण आमी हाडटल्यो कोण बाबडो ना तो बीन कितें हाडटलो.
अशें अशें हा प्रत्येक जाणा कितें हा पयशे आसलेले हाडटली न्हू ना तो कितें हाडटलो तशें आदी पयलीं दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय न्हू आ आमी एक उदीक आसलें आमचे कडेन आहा म्हणून आमी हाडटले आनी खातले दुसरो ना तो कितें खातलो उदक येता एक वोद्यावर येता चललें आमकां इल्लें उदक मेळून आमी टँकर हाडटा सो केन्नाच्यान प्रॉब्लम चालू आसा आतां तो 20 वर्सभर जालें न्हू माहीत जालें सो पयलीं तुम्ही बरें येतालें फास्ट येतालें बरें एक दीस म्हण तूं 1-2 वरां येतालें एक दीस सारकें हाफ हें येतालें 8 to 12 सो तुम्ही सध्या टँकराचेच उदक बीन खाता कांय ना आमी बायलें हाडटा इतलें सो मागीर कशें परवडटा बी कितें करूं पियोंक आमकां जायत न्हू हें कितें पियेतली सिन्स 1.5 year 2 years म्हणा सिन्स हे पळय उदकाक लागून लायक यू नो रस्ते फोंडलेल्याक मागीर तेंच्यानी पायप आमी मिन्स वी कंप्लेन केलें मागीर की म्हाका उदक येयना सो वचोन केलें तेंच्यानी कनेक्शन मारलें खरें बट स्टील नो वॉटर आनी उपरांत आय डोंट नो तेंच्यानी थिंगासर जॉयंट कितें केला पळय तो मेन एक जॉयंट केला थिंगासर आनी स्ट्रेट पायप आसलें पळय तें मागीर तेंच्यानी यू नो झिगझॅग केला सगळें आनी दॅट्स हाव म्हाका मागीर प्रेशर येयना तें बंद जालें मागीर परतून प्रेशर येयना म्हणून फोन मारलो मागीर ऑफिसर सांगूंक लागलो तुमकां मेन टांकयेक उदक ना देखून तुका प्रेशर येयना सो मागीर प्रेशर येयना म्हणटा म्हणून हांवें कंप्लेन घाल्लें सो फॉर न्यू एप्लिकेशन न्यू पायपलायन न्यू कनेक्शन करपाक तें चेंज केलें तरी पूण म्हाका सेम प्रॉब्लम आनी एवरी विकेंड म्हाका टँकर हाडचो पडटा एवरी विकेंड आय गेट टँकर आनी पिवपाक उदक म्हाका बॉटल वॉटर हाडचो पडटा ड्यू टू क्लोरीन स्मेल वी फेस प्रॉब्लम्स आनी आमी घरान मनशां सो जाणां मागीर जानवरां तातूंत बाकीचें कितलें काम आसता वॉटर इज नॉट सफिशियंट एट ऑल वी स्ट्रगल नो डावट लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता बट यू नो बट वी आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर वॉटर इट्स अ बिग इश्यू ऑफ वॉटर वीच इज नॉट बीन सॉल्व बाय आवर पीपल आदल्या तेंपार लोक बांयचें उदक पियेताले आतां त्यो बांयो काळा भायऱ्यो जाल्यात कित्याक जाल्यात ते सांगतात शिवोलीची जाणटी पळयात कमीत ती 10 वर्सां आमकां ह्या उदकाची अशी हालत जाता सो मागीर कितें त्रास कितें पयलीं कशें तुमी उदक खाताले पयलीं आमकां कितें आसलें आमची एक बांय आहा ती पुरावल्या ती एक नळ तर आमचो पब्लीक नासलो जाल्यार आमी बांयचे तरी हाडी एक 2 दोडी अशें आसलें आतां बांय आमकां ना न्हू घरान नळ येयला बांय ना आमकां बांय पुरो आतां घरान नळ येयला आनी नळाक उदक ना हय आतां ती बांय बीन ना घरान येयल्या आनी बांय ना आमकां हय अशें जाल्यार असले आमची गती जाल्या जाणा मुगो सध्या मागीर तुमी आतां उदक कशें वापरता सध्या उदक खंयचें खाता तुमी आतां तेच सांगलें उदकाचो हाडटा मुगो केन्ना टँकर हा हे तर येना जाय हाडटाची मागीर रावय येता मागीर उदकाचो हाडटा कोणागेर वयता 2 कळशुल्यो भरून हाडटा सकयल चालूच आहा फक्त तुमकां हांगा ह्या वयर येयना लोकांक उदक पुरत्याकूच आमची उदकाची चड हे जाता सो तुमी कंप्लेंट बीन दिल्ली कोणी खूब फावटी जालें वर्सां पोरवांनी मिटींग केल्ली थंय अशेंच उलयल्ले आनी आतांय बीन अनूय बीन तशेंच जालां गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू शिवोले कांय वाठारांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात तर मान्ना उदकाची पायपलायन फुटून उदकाचो इबाड चल्ला उदकाची नासाडी जाल्या थळाव्यांक पिवपाक लेगीत उदक ना पूण रस्त्यार व्हाळ जाला संबंदीत खात्याने आडनदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा पळयात नितीक्षा गांवकाराचो मार्ना वाठारांतलो रिपोर्ट वाठारांत लोकांक पिवपाक उदक मेळना जाल्यार संबंदीत खातें हाची कसलीच दखल घेना हें स्पश्ट जालां सकाळीं उदकाचे पायप फुटला उदकाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी जाल्या शिवोलच्याच हेर वाठारांत उदकाचे हाल चल्ल्यात तरीकय संबंदीत खात्यान अजून मेरेन हाचेर उपाय काडलो ना थळावे तिडकल्यात आयकात थळाव्याक आनी आतां सद्या तुमकां दिसूंक शकता की कितें चल्ला हांगा रस्त्यार ते पायप फुटला सकाळच्यान इतले वेस्ट जाता पळय उदक थंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय वयर आतां हावजींग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक आनी 3 किलोमिटर हांगाच्यान मान्यानूच नॉलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर कसली परिस्थिती तेंचे एक थेंब पडटा जाणटी बायल 80 वर्सांचे वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर एक 17 घरां आहा थंयसर आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक
आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय सेम मान्यानूच ते आतां कितें म्हणून सांगपाचें हेजें कितें म्हणून उलोवपाचें रडो 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडियो पळयला एक ते व्हिडियो पळोवन इतलें दुख्ख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां बारांक वयता न्हू तें हांवें करूंक ना तें न्हांवंक वचोंक ना हांव कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान की आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक हें ना उदीक ना तांकां पिवपाक सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक तो कितें म्हणटालो जाणा ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून आनी हे पळय कितें चल्लां हांगा आतां कितें म्हणून सांगपाचें कोणाक धरून कोणाक विचारूं वॉर्ड मेंबराक पंचायतीक PWD अशें दिसता की तांकां पडलेंच ना म्हणून काय वॉर्ड मेंबर काय पंचायतीन काय PWD ह्या दिसना तुमकां फक्त वोटिंगाच्या टायमार पावतात खंय तेंचे कडेन आनी उरलेल्या टायमार मोरोंक म्हणटात झर आहा पळय तेंचे झर सुकले बांयो आहा तेंचे बांय सुकले आनी 2 मिटर फुडें नेक्स्ट एक रिटेनिंग वॉल आहा एक ते व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आहा तिथे व्हडले बिल्डिंगी आहा स्विमींग पुलान नातात ते लोक आनी कुसलेले उदीक पळय स्विमींग पुलाचे आनी कितें कितें धुतात ते भायर सोडटा पळय तेंच्या तितून जे एका टायमार ते उदीक व्हांवताले पळय त्या झरीर आतां ते झर सुकले आनी उदीक एक जाल्यार कसलें उदीक येता खंय ते बांयन तेंच्या हातीन सुद्दां तुका काडूंक मेळचें ना उदक ती पायप लायले तेंच्यांनी भितर आनी कितें म्हणून सांगू तुमकां दिसना थंय फुटले तुमचे सगळे कोण आहा पळय ते गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण SCCचे पंगडान टाय ब्रेकरा वरवीं सेंट एंथनी SC मार्ना शिवोलीक हारयलो. 5-3 अशा गोल फरकान ही रंगतदार मॅच सोंपली. व्हडले मोळ काकोड्या जाल्ले फुटबॉल सर्तीन काणकोण SCन टाय ब्रेकरा वरवीं सेंट एंथनी SC मार्ना शिवोलीक 5-3 अशा गोल फरकान हारावन 26वे होली क्रॉस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन जैतिवंत जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.
ह्या सप्तकाची सुरवात मातशी सुकी जाल्या पूण 19 तारखे मेरेन पावस पडटलो अशें IMD सांगता. तांणी 15 तारखे मेरेन राज्या खातीर येलो अलर्ट जारी केला. पावसाक गडगडो आनी खर वाऱ्याचो सांगात मेळटलो अशें हवामान खात्याचें म्हणणें. मंगळारा हलको पावस पडपाची अपेक्षा आसा पूण तेच बरोबर गडगडाची शक्यताय आसा. 40 किलोमीटर वर ह्या वेगान वारो घोळटलो. तापमानाचे नदरेन आमी अपेक्षा करतात तो बदल चड ना. चडशा सुवातांनी तापमानाची उंचाय 35 मेरेन पावतली जाल्यार उण्या तापमानाची स्थिती 24 ते 26 मदीं रावतली. IMDन 15 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. मंगळार बुधवार गडगड आणि खर वाऱ्याची शिटकावणी. 19 तारखे मेरेन हलको पावस. मंगळारचे तापमान 35 आणि 26 डिग्री सेल्सियस. मंगळारा सकाळी कांय कडेन धुके. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.